सगळ्याकिना सुरू हांव श्रील प्रभुपाद जाल्यार चरण आल्मे गेल्यार दंडवत प्रणाम अर्पण करता. त्या उपरांत हांव म्हगेले गुरु महाराज परम पूज्य चरण जयपताका स्वामी महाराज जाल्यार चरण हारी दंडवत अर्पण करता. ताचे नंतर म्हगेले शिक्षा गुरु हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभू आणि हिज ग्रेस श्यामकुंड प्रभू चरणारी दंडवत अर्पण करून ताचे नंतर हिज ग्रेस मुरलीचरण प्रभू आणि सखीचरण माताजी चरणार दंडवत अर्पण करता असो. त्या उपरांत हांगा उपस्थित सकट वैष्णवाला आणि वैष्णवेला चरणारी दंडवत अर्पण करून आयचे हांव कथा स्टार्ट करता. कसं चूक जाल्यार म्हाका क्षम कराची आणि कसं तुमकां तू लायक देशील जाल्यार म्हगेले गुरु महाराज आनी म्हगेले शिक्षा गुरु दया नमो विष्णु पाद कृष्ण नामे नमो आचार्य. आज हमका टॉपिक रेसिडेंट ऑफ वृंदावन, वृंदावन का एक निवासी. लास्ट टाइम आम्ही पढ़ेले तंतु कशी अभय चरण मस्त कष्टाने काढून वृंदावनात त्यांनी आयली ती येऊन त्यांनी वंशी गोपाल देवस्थान मंदिरांत त्यांनी तांगेल्या रातचे तशी हें करून तेंची पुजारी गोपाल म्हणून तांगेल हेल्प करून तांणी थंय राबतशिल्ली ती. त्या देवस्थाना विग्रह पडा त्या 350 वर्ष फुडें एक निंबार्क वैष्णव संन्यासी म्हणून आमगे संप्रदाय आशिल्ले तांणी तें स्थापन केलेली आशिल्ली 350 वर्ष फुडें. आणि तांतून मागीर ते राधा राणी विग्रह स्थापना स्वतः हें गोपाल महंत आशिल्ले पळय पण प्रभू कोण अभय चरणाक हेल्प केलेले तांणी स्थापन केलेली आशिल्ली. तशी तांणी मागीर आमी पळयलें कशी तांणी अभयाक देवस्थानाचे एकदम वयर टेरेसा वयर तांकां एक जाग सानशी कूड दिलेले. त्या कूड दिलेले आशिल्ले पळय सान एक रूम दिलेले त्या रुमा भायर कशी तांणी एक बाल्टी आनी एक दोर दवरलेले न्हांवच्या खातीर बांय तकून उदक तांडूक आनी पुरा एक सांची एक दिव दिल्लो तांकां ते आमी लास्ट टायम कशी पुरा पळयलेले. त्या रुमाचे तांणी रेंट दिवचे आशिल्ले 5 रुपये प्रति म्हयने म्हयन्याचे 5 रुपये त्या रुमा भाड आशिल्ले. आणि कशी ती एक 100 मीटर वरकेन ना तितले लागीं एक यमुना नदील एक प्रवाह आशिल्लो थंय त्या पुरा पळोवन अभयाक बरी खुशी जाल्ली. टेरेस त्या टेरेसांतूय सुमार जाग आशिल्ली तांकां जप आनी करच्याक. तितले वेळ आमी त्या लास्ट टायम पळयलेले. आज आमी मुखार वचा. तशीच नेक्स्ट डे जेन्ना अभय उठयली ती तेन्ना कोणें उठयली ती आणि त्यांनी त्या एक कुडांत बैसून त्या दिव लावन त्या दिवा सकल तांणी तांगेल्या ट्रान्सलेशन आनी बरोवच्यांनी पुरा स्टार्ट केलेले आशिल्ले. केलो समय म्हळ्यार एक सुमार वेळ तांणी त्या ट्रान्सलेशन करता आशिल्लीची. तशीच तांणी पळयलें आता सूर्योदय जावच्या वेळ जाला तेन्ना तांणी तांगे ट्रान्सलेशन बंद करून त्या रुमान तू बैसून एक होगूर स्वरारी एक मंद मंद स्वरारी तांणी तांगे जप स्टार्ट केले जप करचे. मागीर एक घंटभर तांणी जप करून अभयान मागीर तांणी तांगेल्या न्हांवच्यांनी कसन ते नित्य कार्यक्रम आशिल्ले ते डेली रुटीन बेसीस ते तांणी कोरून मागीर तांणी भायर पडली ती देवस्थाना वच्चाक दर्शन आनी करच्याक तांणी भायर पडली. त्या लिलामृतांत लायक वर्णन दिला कशी त्या वृंदावनात सांसान ओणी वाट ते पुरा लायक तांणी एक बरयलेलें आसा तांतूं त्या वोणीन आनी वाट्यार वचून मागीर तांणी अभय पळय तांणी राधा रमण देवस्थाना पावली. आता राधा रमण देवस्थान म्हळ्यार आमकां पुरा वैष्णवागतच न्हय ते आमगे गोस्वामी आसता तांतूंत एक
गोपाल भट्ट गोस्वामी त्यांनी त्या देवस्थानात स्थापन केलेलं असेल अबाउट 500 वर्ष पुढे. तेन्ना त्या देवस्थाना वचून त्यांनी विंगडपुरा भक्ताने राबील कडेन थंय त्यांनी वचून मागीर देवाला दर्शनाने घेतले. त्यांनी अभयाक गोत आशिल्लें कसं म्हळार राधारमण मंदिरात जे पुजारी आस पळय त्यांनी मस्त विद्वान म्हणून अभयचरणाक गोत आशिल्लें आणि तांकां इंग्लीश वर्क येत म्हणून तांकां गोत आशिल्लें. त्या निमित्त अभयाने बॅक टू गॉडेड मॅगझिनाचे ಸ್ವಲ್ಪ कॉपी तांगेलोटू त्या घेतिल्ले आशिल्ले. थंयचे पुजारी नांव आशिल्लें विश्वंभर म्हणून. राधारमण देवस्थानात पुजारी नांव आशिल्लें विश्वंभर गोस्वामी म्हणून. त्यांनी वरकेन एकदम शिकिल्ले. त्यांनी ऍक्च्युअली बाय प्रोफेशन त्यांनी वकील आशिल्लीची जाल्यार तांगेले अन्नाले देहांता नंतर मरणोपरांत त्यांनी ते पुजारी काम त्यांनी आपासत त्यांनी स्वतःहून घेतिल्ले आशिल्लें. तेन्ना अभयान तांगेलोटू लायक करून चर्चांनी केले त्या तांगेलो उतरांनी आयकून पळय अभयाले विश्वंभर गोस्वामी भारी प्रभावित जालो. प्रभावित जावन उतरा उतरांतूची मागीर अभयान तांकां बॅक टू गॉडेड मॅगझीन दिवचे म्हणून तांकां निमगिले. तांणी स्विकार केले ते तांणी घेतले तांगेला बॅक टू गॉडेड मॅगझीन. मग तांणी पळयलें अभय कितले विनम्र आसा, कितें लायक करून उलयता ती, तांगेली वाणी कितली चांग हें पुरो आयकून तांणी मागीर ते बॅक टू गॉडेड मॅगझीन स्विकार केल्लें आशिल्लें. ताजे नंतर वापस दर्शनांनी करून केलो एक घंटभर विश्वंभर गोस्वामी लोटू उलोवन आनी मागीर वापस तांणी ते ताकून भायर सरले ते अभय. तांगे जपमाळान तूं एक हात घाल ते जप करता 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 तांणी वापस वृंदावनाचे ते एक सपूर सपूर वोणी आनी वाट आनी त्या हातू दाखून वापस तांणी भायर पडली ती. तेन्ना वृंदावनाचे एक एडवांटेज कसं म्हळ्यार एक फायदो कसं म्हळ्यार आमकां केदनय पळय थंय देवालें नांव आयकुचें मेळटा. एक मंदिराचे देवस्थानाचे आरती आसता, घंट आसता, शंख आसता, ते चलता आसता. ताजे वयरी आतां वृंदावनान तूं आमी चमकतात पळय येद्र आमकां कोणें मेळटात पळय जैन गुर्त आसचो गुर्त ना आसचो राधे राधे सांगचे की हरी बोल सांगचे की ते एक थंयचे एक सिस्टम ते तशी जी अभय रस्त्यार वताना केलो लोकांक तांणी मेळ्ळो. तांणी राधे राधे सांगतना अभयान हरे कृष्ण म्हणचे आशिल्लें. त्याक तशी सुमार जाणां मेळ्ळो कोणाक तेन्ना गोत ना अभय कोण म्हणून. तितले कांय कोणाय आलोचनय करनी आसताले तेन्ना की मुखार चलनो अभय चरणीतलो होड ऑर्गनायझेशन स्थापन करतालीत म्हणून. जाल्यार त्या वेळार तांणी एकदम विनिम्र जावन पुरा जाण कोण तांकां येद्रा मेळटात पळय राधे राधे सांगीत जाता तांणी एक ऑपोजीट तांकां एक रेसिप्रोकेशन करचें आशिल्लें हरे कृष्ण म्हणून. आनी सुर्यास्त जावचे वेळार अभयान वापस तांगेल रुमांतू वंशी गोपाल देवस्थानांतू तांणी येवचें आशिल्लें. सांजवाळ वरकेन पळय वापस तांणी वापस पुरो देवस्थानाचे सुत्त काणू वापस पुरो देवस्थानांनी वचून तांगेले एक एवरीडे कार्यक्रम तो एक तांणी फिक्स केलेलो आशिल्ले. आनी थंय मागीर कसं ना सांजवाळच्या वेळार जशी जशी आमी वतात पळय वाटेर रस्त्यार तशी तशी आमकां किर्तन करतली लोक मेळता आसता ती केलो जाण ग्रुपांत आसता ती त्या हरे कृष्ण महामंत्राचे जेवा राधा राणीले
त्या मंत्र उच्चारण करून कीर्तनांनी करून मृदंगांनी करतालांनी घेऊन पडा त्या पुरा करत असतात त्यांनी वृंदावनात त्या पुरा ऐकून 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 अभय देवस्थानात वताची आणि देवस्थानात मागीर दर्शन करून वापस रुमाकडे त्यांनी वापस तशी ऐकून ऐकून येत केलोपटी इंडिव्हिज्युअल कोणी एकलो असल्यार पळय तो राधा राणी नाला हरे कृष्ण महामंत्र जप करत असता तशी ಸ್ವಲ್ಪ दिवस अभयान तशी काढल्या वृंदावनातून मागीर आमकां गोत असता वृंदावन का एक साधारण जाग नाही आमकां त्या गोत आसा वृंदावनात महिमा आमकां गोत आसा गोलोकात दाखवून डायरेक्ट लास्ट टाइम हांव सांगिल्लें आशिल्लें राधा राणी येवका जाल्यार 3 वस्तू कृष्णाक तीन सांगिल्ल्या त्या 3 वस्तू आसल्यार मात्र हांव सकल येता नाल्यार हांव येना तेन्ना तांतूंत त्या 3 वस्तू दाखवून एक वृंदावन गोलोक वृंदावन तितले लायक तो एक धाम त्या आणि त्या धामान तूं कृष्णच पळय 24 hours थंय आसता तागेली उपस्थिती एक शुद्ध भक्त असणार पळय देवाल उपस्थिती ताणें अनुभव करूं जाता थंय वृंदावनांत अनेक रीतीन ताका आमी अनुभव करी येता देवाला उपस्थिती थंय पण ताचे खातीर आमी आमगे शुद्धता लेवल लायक आसता आमगे भक्ती लायक आसता तेच आमकां पळय एट एवरी स्टेप आमकां देवाली उपस्थिती थंय अनुभव जावच्या फाव आसा तशी सुमार काल तांणी मागीर थंय बॅक टू गॉड मॅगझिनाचेर तांणी प्रयत्न करता आशिल्ले जाल्यार तांकां एक त्रास कसो म्हळ्यार बॅक टू गॉड मॅगझिन प्रिंट करता जाल्यार तांकां दिल्ली वचका मागीर वृंदावना प्रिंटींग प्रेसांनी ना आशिल्ले त्या वेळार तेन्ना कसन बरोवच की तांतूं कसन की एडिट करचे की तें पुरा काम तांणी पळा तें पुरा तांणी वृंदावना बैसून त्या पेपर्स आनी डॉक्युमेंट्सांनी घेवन मागीर ते बरयलेले बुक ह्या पेजीसांनी घेवन पळा तांणी वृंदावना एवरीडे वचचे आशिल्ले म्हळ्यार तांगेले जाल्ले की ते बरोवन तांणी बॅक टू गॉड मॅगझिनाचे ते तांणी मागीर दिल्ली वचचे आशिल्ले त्या प्रिंटिंगा खातीर त्या दिल्लीन तांगेलो तो प्रिंटर आशिल्लो सुरेंद्र कुमार जैन ताणें लायक अभयाक सपोर्ट करचे आशिल्ले दुड्डू नातला रे पळय केलोपटी ताणें प्रिंट आनी करून दिवचे आशिल्ले हातूंत तांगेले मस्त दुड्डू आनी खर्च जावचे आशिल्ले कितें म्हळ्यार आपास दिल्लींत येवका दिल्लींत येवन थंय मागीर तांणी रातची सोय करका त्या मागीर बरोवन आनी प्रिंटींग आनी करून वापस तांणी रात्री वापस वृंदावन येवका त्या येवचे आनी वचचे पळय पुरो भारी कश्ट आशिल्ले तांकां जाल्यार तांणी त्या प्रायर पळय 60+ आशिल्ली तेन्ना तांणी जाल्यार त्या प्रायर अभयान पळय मस्त कश्ट काडलेले आशिल्ले एक बॅक टू गॉड मॅगझीन बरोवन प्रिंट करका जाल्यार त्या बॅक टू गॉड मॅगझीन तितलें सुलभ ना आशिल्लें प्रिंटिंगांनी करचें म्हळ्यार अभयाला दुड्डू ना न्हय ते दुड्डू नासतना बरोवचें एडिट करचें वापस प्रिंटिंगा खातीर व्हरचें ताचे खातीर पुरो डोनेशनांनी मागूक जॅनला वचचें बिझनसमॅनाला वचचें ते पुरा सिंगल हँडेडली एकल्यान करचें आशिल्लें तेन्ना नोव्हेंबर एडिशन 1956चे नोव्हेंबर एडिशन प्रिंट जाले नंतर अभयाला दुड्डू ना आशिल्ले म्हळ्यार बिलकुल दुड्डू ना तांगेलो तेन्ना आतां कितलेय म्हळ्यार सुरेंद्र कुमार जैन आशिल्ले पळय प्रिंटर प्रिंटींग प्रेस कोणालो आशिल्लें ताणें सुमार वेळा अभयाक हेल्प केलेलें आशिल्लें वय जाल्यार मागीर तागेली एक लिमीट आशिल्ली मागीर कितलेय म्हळ्यार ताण करची दुडवा खातीर न्हय दुड्डू कमोवच्या न्हय आनी मागीर ताणें एक वेळा मागीर म्हळ्यार सांगलें मागीर अभयाक ताणें की तूं इतले कश्ट कशाला करता तुगेले मॅगझिना खातीर तुगेला दुड्डू ना नातील जाल्यार तूं इतले बरयता मागीर एडिट आनी करून मागीर तूं वृंदावनाक दाखोवन हांग थंय येता दिल्ली थंय येता मागीर त्या प्रिंटींग आनी करता तुगेला केलोपटी पेपर आसना प्रिंटिंगा दिवका जाल्यार तूं इतले कश्ट कशाला काडटा आनी म्हाका आनी त्रास जाता
तू कितलं हेल्प जितलं म्हाका जाता आशिल्लें तितलो हांव तुका हेल्प केला. आतां मागीर आनी तुका हेल्प करूं जायना. हांव आनी तूं मुखार तुका प्रिंटींग आनी करच्या साध्य ना म्हणून तो अभयाक सांगता. 1956 नोव्हेंबरा प्रिंटींग जाल्ले नंतर बॅक टू गॉडेड मॅगझीन. ते आयकून प्रभुपादाक चिके कश्ट जालेले वय जाला रे पळय. आतां अभय जाग्यार आमी जेव्हा कोणी आशिल्ले जाल्यार पळय आतां हांव प्रिंटींग करना नव्या आमी बरोवन सोडत आशिल्ली ती. आतां फुडें मागीर आमी आलोचन करता आशिल्ले कशी प्रिंटिंगा दुड्डू आमी ओट्टू करया, मागीर पळोवया कशें करचें. आमी तशी मनां आमी घेवन बसतलीशी. बट अभयान मात्र पळय बरोवचें आनी हें सोडून दिलेलें ना. तांणी प्रिंटींग जावं तांतू तांगेला दुड्डू आसो की दुड्डू ना आसो तांणी तांगेलें बरोवचें काम पळय तें बंद करनी. कंटिन्यूस तांणी त्या बॅक टू गॉडेड मॅगझिना खातीर आर्टिकल्स बरोवप तांणी स्टार्ट दवरलेले. बट तांकां एक दुख्ख म्हळ्यार तांकां तांतू सक्सेस मेळ्ळी. तांकां ते सक्सेस कित्याक मेळ्ळी म्हळ्यार तांकां गोत आशिल्लें. आयच्या लोकांक त्या वेळार आतांय लोकांक कृष्ण भावनामृतान पळय तितलें कांय इंट्रस्ट ना. केलो जाणांक वेळ ना म्हळ्यार भौतीक आसक्ती इतली आसा. त्या भौतीक आसक्ती आशिल्ली म्हणून पळय तांकां टायम ना. आध्यात्मीक जिवनांत तांणी स्वल्प वेळ दिवच्याक तांकां टायम ना. जाल्यार अभयाक पळय तांगेले गुरू महाराज श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर उतरार पळय मस्त विश्वास आशिल्लो. श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुरान केन्नाय सांगचें आशिल्लें की तुमी तुमगेलें काम करोवच्याक आनी पळय मस्कानी मारच्या नज कोणाकय अननेसेसरली तांकां होगळसिचें आमगेलें काम जावं का म्हणून तांगेले विशीं लायक उलोवचें कितें मस्क मारच्यो तांकां तें पुरा भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुरान सांगिल्लें आशिल्लें. तें पुरा आनी केन्नाय करूं नज. तुमी तुमगेलें काम पळय लायक प्रामाणीकपणान केल्यार मन लावन केल्यार थोडे कश्ट आनी काण केल्यार पळय देवाल आनी गुरू महाराजाल आमकां नक्की आमकां तांगेली दय मेळटा. तशी तांकां श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुरान सांगिल्लें आशिल्लें. आनी त्या अभयान पळय त्या लायक एक धन बशिल्लें. तांणी इतलें आमी चॅप्टर 8 तुवें पळयलेलें कशी तांणी मथुरांत कितले कश्ट काडले, वृंदावनांत कितले कश्ट काडलेले आशिल्ले, दिल्लींत मागीर तांणी कितले कश्ट काडलेले आशिल्ले. आतां परत वापस वृंदावनांत येवन तांणी कितले कश्ट काडटा. इतले तांगेले दुड्डू नातिल्ले वेळार इतले कश्ट आसल्यार पळय तांणी असल कसल काम करनी खंय तांकां मागीर बेजार जावची तशी खंयचेय काम करनी तांणी प्रामाणीकपणान तांणी तांगेले बॅक टू गॉडेड मॅगझीन आसो की आनी कसं तांगेले ट्रान्सलेशन आसो की तांणी एकदम प्रामाणीकपणान तांणी करता आशिल्ली. सपोर्ट नासल्यार बट तांगेले गुरू महाराजा वयर कंप्लीट एक विश्वास आशिल्लो की कोणय तांकां हेल्प करना जाल्यार पळय तांकां तें गोत्त आशिल्लें तांगेले गुरू महाराज पळय तांणी तांकां साहित्य करतालीं म्हणून तांकां ऑलवेज एक तितले कॉन्फिडन्स आशिल्लो तांकां. आमगेले खातीर एक हें लेसन आमकांय पळय आमगेले गुरू महाराजा वयर पूर्ण विश्वास आसता. खंयच्याय परिस्थितीर आमी आसो ती केलो पटी आमकां आमी लेखतात आमगेले वेळगड चांग न्हय आमकां मस्त कश्ट येतस केलो जाणां जॉब वता केलो जाणांले घरांत क्लेश आसता केलो जाणां घरकडे हांव एक भक्ता घरचे विशीं सांगचें केलो जाणां घरकडे तांगेले चेडूं आयकना ती आवस बापूस भक्त आसताची जाल्यार चेडूं भक्तींत येना ती तशी नाना नमनाचे आमकां कश्ट आसता. बट आमकां हे अभयाल एक एग्जाम्पल आमी मनांत दवरता आनी आमी पळय आमगेले गुरू महाराजा वयर एक विश्वास संपूर्ण आमी एक सरेंडर आसता गुरू महाराजाक. तेच ना डेफिनेटली गुरू महाराज पळय
आमकां सहायता खंयचे ना खंयचे रुपार आमकां सहायता करूं येता. तशीच तांगे गुरु महाराजांवर तांकां एक विश्वास आहे, तांकां कोत आशिल्लें कशी ना कोण खंयच्याय रुपारी खंयच्याय रितीर पळय तांकां एक मदत करूंक सहायता करूंक आज ना जाल्यार फाय ना जाल्यार परां येता ते तांकां खंडीत गोत आशिल्लें. तेन्ना अभयाल एक शिष्य आशिल्ली आचार्य प्रभाकर म्हणून. तांगेर तांकां एक लेटर मेळ्ळें. एक्चुअली हातूं लिलामृतान शिष्य बरयला, बट आय डाऊट शिष्य कशें त्या वेळार तांगेले अशें म्हणून आय डाऊट, बट लिलामृतांत बरयलेलें आशिल्लें शिष्य म्हणून. तशें आचार्य प्रभाकर म्हणून तांगेलें एक लेटर मेळ्ळें अभयाक. अभय त्या लेटर कसं म्हणाली तांणी अभयाक बॉम्बे येवच्याक तांणी एक इन्विटेशन दिताली. आणि तो आचार्य प्रभाकर आसा पळय तो एक लायक एक भारतीय विद्या भवन म्हणून एक हें आशिल्लें संस्था आशिल्ली थंय तो कामार आशिल्लो. आणि थंयचे ते मेन फाउंडर डायरेक्टर पळय तो कोण अशें म्हणाली के एम मुंशी. आता के एम मुंशी कोण ते झांसी जेन्ना लीग ऑफ डिवोटीज अभयान स्टार्ट केलेलें आशिल्लें झांसी हितून ते मेयर आशिल्ले पळय ती बायल मनीस तिगेल बामणू कोण अभयाक थंय दाखोवन भायर काडलेलें पळय त्या जागेर दाखोवन तांकां त्या लेडीजाचें कसं के क्लब आनी स्टार्ट करचें आशिल्लें म्हणून तांणी अभयाक त्या जागेर दाखोवन भायर काडलेलें आशिल्लें. ते भायर काडलेली लेडी आशिल्ली पळय मेयर तिगेल बाम म्हणू वो के एम मुंशी म्हणून. तेन्ना अभय तांकां मेळटा ती के एम मुंशीक. तेन्ना तो थंयचो फाउंडर डायरेक्टर आनी राज्यपाल तो थंयचो राज्यपाल म्हळ्यार गव्हर्नर. ते मागीर मेळ्ळो तेन्ना तो आचार्य प्रभाकर सांगता ताका तुम्ही वृंदावन सोड हांगा येयात बॉम्बेन. तेन्ना अभयाक इतलो कॉन्फिडन्स वंशी गोपाल देवस्थानाचो पुजारी आशिल्लो पळय महंत गोपाल ताका अभय सांगता हांव स्वल्प काळा खातीर बॉम्बे भारतीय भारतीय विधान हातूंत वता ती थंय मागीर तांणी आचार्य प्रभाकराक मेळ्ळो हांकां मेळटाची मुंशीक के एम मुंशीक. तेन्ना त्या के एम मुंशील एक लेक्चर आसता हे संसारांत तूं कसन प्रॉब्लम म्हणून खराबी क्या है कसन प्रॉब्लम म्हणून तो संसारांत तूं तागेलें एक लेक्चर आसता त्या विद्या भवनांत भारतीय विद्या भवनांत. ते अभय आयकतात तें लेक्चर आनी तांकां खुशी जाता म्हळ्यार तांणी उलयलें तांकां आवडटा अभयाक. त्या मागीर मुंशीक तांणी सांगू वता ती त्या मेयर राज्यपालाक की तुमगे लेक्चर लायक आशिल्लें आनी तांगे लोटीची की लायक फ्री उलोव न्हू. तांणी मागीर तांगेलें एक मिशन सांगता ती तांगेलें मिशन कसन म्हणून. तेन्ना अभय तांकां सांगता म्हाका लीग ऑफ डिवोटीज आसा पळय वापास स्टार्ट करका आनी तातूंत म्हाका तुमगेले सहायता जावका. ताजे खातीर पळय हांव एज अ सुपरवायझर तुमगेल भारतीय विद्या भवनांत पळय एज अ सुपरवायझर विदाउट सॅलरी हांव काम करच्याक रेडी आसा. मात तेन्ना मुंबईन तूं बॉम्बेन तूं तांकां त्या वेळार रावच्या जाग ना नव्हे तांकां तांगेले रावच्या जागे वेवस्था करची आशिल्ली म्हणून तांणी एक डील केलें की हांव तुमगेले हांगा फ्री ऑफ कॉस्ट हांव तुमगेले हांगा सुपरवायझरा जॉब करता कार्य करता जाल्यार तुमी म्हाका एक राबू जाग दियाची आनी ओटुंबिगेल तुमी हें लीग ऑफ डिवोटीज म्हाका आपास एक स्थापना करता तातूंत म्हाका तुमी सहायता करात म्हणून एक तांणी तांगेल मुंशी वटू तांणी एक
एक अंडरस्टँडिंग करता ती. तेन्ना ते अंडरस्टँडिंग तो त्या गव्हर्नर आशिल्लो पळय के.एम. मुन्शी तांणी स्वीकार करताची. ते स्वीकार करून तांणी मागीर एक अभयाक जाग दितात राबूक आणि अभयाक एक सुपरवायझर म्हणून ते एक जॉब दिताची. आता अभयान कसन केलें तेन्ना जॉब सुपरवायझराच्या जाल्यार तांणी मागीर होगूर थंय तांकां भगवद्गीता क्लास दिवची स्टार्ट केले भारतीय विद्या भवनान तुजी. आणि भगवद्गीता पळय तांणी केलो क्लासीस दिवची स्टार्ट केले थंय. जाल्यार स्वल्प काळ केले नंतर तांकां चिके रेस्ट्रिक्शन आयले. तेन्ना तांकां कळलें की तांकां कळलें कसं म्हळ्यार तांणी खंयची पोस्टार आसताची एक सुपरवायझर म्हणून. सुपरवायझर जावन तांणी मागीर क्लास आनी घेवचे तांकां चिके तोंदर जाल्ले. आणि तेन्ना अभयाक एक कळलें की हांगा मागीर कांय मुखार वचची कांय प्रोग्रेस करची कांय वाट दिसना. लास्ट थंय हांव खाली लेक्चर दिवका जातालें. अभयल मिशन तयार नाही नव्हे. तांगेल मिशन कसं म्हणाली कशी हांव मुगेल गुरु महाराज जाल्यार तांणी म्हाका एक सांगिल्लें आशिल्लें पाश्चात्य देशांत कशी हांव प्रचार करचे त्या तांगेलें एक मिशन आशिल्लें. आता हांगा तांणी मागीर त्या विद्या भवनांत मात्र एक लेक्चर आनी दिवचे म्हळ्यार तांकां कळलें हांगा मुखार मुगेल फ्युचर ना हांगा मुगेल मिशनाक फ्युचर हांगा ना म्हणून तांणी लेखलें. तशी मागीर तांणी तें पळयत आशिल्लें कशें करचें म्हणून. तशींच स्वल्प दिवसान थंय विद्या भवनांत तांगेल्या आनीक कलिग जावन आशिल्ले पळय तांणी पुरा वर्ल्ड अकॅडमी ऑफ संस्कृत 5th एन्युअल तांगेलें एक कॉन्फरन्स आशिल्लें 5th एन्युअल कॉन्फरन्स तांतू तांणी चमकली ती अभय आनी त्या विद्या भवनाचे स्वल्प कलिग जावन आशिल्ले पळय तांणी पुरा जाण चमकली ती. थंय वतना तांगेले तांणी पळयलें तांतू आमगेले प्रेसिडेंट त्या वेळाचे प्रेसिडेंट आशिल्ले ती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आणि स्वता हे आमगेले गव्हर्नर मुन्शी आशिल्ले पळय के.एम. मुन्शी तांणी आनी आनीक मस्त विद्वान मस्त हॉडॉड बिझनेसमॅन लायक पोस्टार जॉब आशिल्ली तांणी एक लायक हॉडॉड जन त्या पुरा तांणी पळय त्या वर्ल्ड अकॅडमी ऑफ संस्कृत कॉन्फरन्स आशिल्ली पळय त्या पुरा अटेंड केले सुमार जाणांनी अटेंड केलेले आशिल्लें. तेन्ना अभयान पळयल्यार पुरा जाणांन एकामेकाशी एक पुराण उलयत आशिल्ली ती थंय सांसा तांणी तांगेले स्पीच दिता आशिल्ली. तेन्ना ते स्पीच टोटल मटिरियल स्पीच मटिरियलिस्टीक स्पीच. तेन्ना अभयान लेखलें हांगा तुका म्हळ्यार दीस इज वेस्ट ऑफ टायम मुगेल हांव टायम वेस्ट केलो म्हणून तांणी थंय वचून तांणी लेखलें. तशें जावन मागीर तांकां काय तितलें फ्युचर दिसचें न्ही त्या भारतीय विद्या भवनांत म्हणून वापास अभय वृंदावन आयली ती वंशी गोपाल देवस्थान वापास राबच्या तांगेले रूम तांणी दवरलेले आशिल्ले त्या रुमान वापास तांणी राबू आयली. आणि त्या वेळार तांगेलोटू तांगेलो तो जैन आशिल्लो पळय आचार्य प्रभाकर म्हणून तो मागीर तांगेलोटू वृंदावन आयलो आणि दोगूय मेळ न्हू तांकां त्या वंशी गोपाल देवस्थानांत तांगेले ते रूम आशिल्ले पळय थंय बसून वापास थंय कशी आमी मुखार आमगेले बॅक टू गॉड मॅगझीन कशी प्रिंट करचें कशी ताचेर आमी डोनेशन करचें ट्रान्सलेशन कशें करचें ह्या विशयी चर्च तांणी करचें आशिल्लें दोगूय जाणांन मेळून. बट केतनाय म्हळ्यार अभयाक एट द बॅक ऑफ द मायंड तांगेले मनांत एक आशिल्लें की इतलो प्रचार करता जाल्यार बॅक टू गॉड मॅगझिनात प्रचार जावो कृष्ण भावनामृतात प्रचार करता जाल्यार पळय एक प्रॉपर ऑर्गनायझेशन आसता. ऑर्गनायझेशन नासल्यार पळय तितलो लायक प्रचार करूं जायना म्हणून तांगेले मनांत एक ऑलवेज एक विचार आशिल्लो. तशीच मागीर अभयान केलो विचार केलो की बॅक टू गॉड मॅगझीन हिंदींतू इंग्लिशांतू आनी सुमार सकट भाशांत पळय तांणी मागीर आलोचन केल्ली आमी प्रिंट करता. तेन्ना आमकां चड जाणां लागीं वचूं जाता. कोणाक इंग्लीश कळना कोणाक हिंदी कळना
आम्ही इवन त्या लोकांक आम्ही बॅक टू गॉडेड मॅगझीन आम्ही वितरण करी येत विकू जाता म्हणून तांणी अशी प्लॅनिंग करत आशिल्ली. तेन्ना तांणी बॅक टू गॉडेड मॅगझिनांतू एक आर्टिकलान तांणी एक अपील केल्लें. कसं म्हणाले की आजकालचे लोक आजकालचे आमगेले यंगस्टर्स आसतात पळय तांकां काही कृष्ण भावना म्हणजे तांकां इंटरेस्ट ना. हें करका जाल्यार ह्या तांकां इंटरेस्ट हाडका जाल्यार पण आमगेली संस्कृती आमी पुरा पळयतात आमी वेस्टर्न कंट्री तेन्ना आमकां फ्रीडम मेळ्ळेलें मात्र न्हय 1947 आनी हें 1957-58 आम्हाला 10-11 वर्स जालेले मात्र. बट जाल्यारय ब्रिटिशर्सान आमकां फ्रीडम दिले नंतर हे पळय आमगेले वयर तांगेले प्रभाव मस्त आशिल्ले. आनी आमगेल्या त्या वेळार कोण यंग जनरेशन आशिल्लें पळय तांगेले वयर त्या मस्त प्रभाव आशिल्ले निमित्त तांणी वेस्टर्न वेस्टर्न कंट्री फॉलो करता आशिल्ली तांगेले कल्चर फॉलो करचे आशिल्ले आनी आमगेले लायफ संस्कृती आशिल्ली पळय त्या पुरा सोडून दिलेले आशिल्ले. तेन्ना पळय तांगेले एक आर्टिकलान त्या पुरा बरयता ती की आमी आपास आमगे संस्कृती आपास हाडका आनी हाडका जाल्यार तुमी म्हाका सपोर्ट करा ती म्हाका म्हगेले बॅक टू गॉडेड मॅगझिनांत म्हाका तुमी प्रिंटिंगांनी सपोर्ट करा ती त्या आपास तांणी अपील केलेलें आशिल्लें त्या बॅक टू गॉडेड मॅगझिनांत. तशी तांणी दोगांय जाणांनी प्रयत्न केले बट तितले सक्सेस मेळ्ळे नंतर पण आपास तो आचार्य प्रभाकर आशिल्लो पळय तो आपास बॉम्बे येता. बॉम्बे येवन तागेले त्या भारतीय विद्या भवनांत तागेले जॉब आशिल्लो पळय थंय वापस तो कामार लागता. मागीर आपास तांणी एकली जाल्ली ती अभय. वापस तांणी प्लॅनिंग आनी करचें आतां कसन करचें एकली हांगा वृंदावनांतू एक रुमान तो बैसून म्हाका काय प्रचार करूं जायना जालें म्हाका हांगा राखून भायर पडका जाल्यार वचचें खंय भायर गेले नंतर मागीर प्रचार करूं जाता न्हय जाल्यार वचचें खंय तशी आलोचना करता करता तांकां मागीर आलोचना येयली कानपुराच्या. कानपूर म्हळ्यार एक्चुली लायक एक थंय मस्त बिझनस आनी लायक इवन टुडेज डेट आजी वरकेन पळय कानपुरांत व्हड व्हड बिझनसमॅन आसा ती मस्त दुडवाड लोक कानपुरान मस्त आसा. तेन्ना अभयान मागीर एक आलोचना केल्ली कानपुरा वचा म्हणून वापस तांणी वृंदावन सोडून कानपुरा वचपाक तांणी तयार जाल्ली ती. थंय तांकां मेंबरशीप लीग ऑफ डिवोटीसांतू जॉयन जावपा जाल्यार मेंबरशीप करता आशिल्ली मेंबर जावपा आशिल्ले तशे निमित्त तांणी एक मेंबरशीप फॉर्म म्हणून प्रिंट केल्लेलो आशिल्लो. त्या मेंबरशीप फॉर्म भर न्हू मागीर तांणी तातूंत मेंबरशीप घेवची तांणी एक आलोचना केली तशी एक प्लॅन केल्लें तें घेवन आनी तांणी कानपुरा भायर सरताना भायर सरली ती. तेन्ना तो वंशी गोपाल देवस्थानांत तो महंत आशिल्लो पळय पुजारी गोपाल म्हणून ताका मस्त म्हळ्यार कश्ट कश्ट म्हळ्यार ताका आलोचना की हे प्रायरी कोणाकय वृंदावन सोडून वचच्या मला वचच्या इतली इंटरेस्ट ना आनी वो इतलो प्रायरी 61-62 प्राय तेन्ना 1957 इतलो प्रायरी वो तातला वेळ आपास वृंदावन सोडून केलो पण बॉम्बे आतां बॉम्बे वचून आयलो आतां आपास कानपुरा वता कसाला म्हणून ताका एक चिके एक एन्क्वायरी एक म्हळ्यार एक कितले म्हळ्यार अभयान तागेले लायक हें आशिल्लें ना गुर्त लायक आशिल्ली त्या निमित्त एक अभया प्रती तांकां एक भावना आशिल्ली की कसला इतले कश्ट काडटा ती हे प्रायरी म्हणून ताका एक संवेदन आशिल्ली ताका. आतां कानपुरा कितले जाल्यार मागीर तांणी तमकलीची कानपुरांतू कानपुरा वचून मागीर थंय तांगेला कांय ना नव्या रातच्या जाग ना चिल्ला दुड्डू ना कांय ना थंय मरके तशीची वृंदावना म्हणकेची की दिल्ली म्हणकेची की मथुरा म्हणकेची लोकल घरा राबचें आनी मागीर प्रचार करचें त्या प्रचार करतना त्या फॉर्म्स आनी फिलअप करवचें तातूंत तांकां एक मेंबरशिपा खातीर तांकां एक प्रयत्न करचे की तुमी मेंबर जायाची आमगेल्या लीग ऑफ डिवोटीसांतू पण तांकां मेजर पळय तांकां तितले काय सक्सेस मेळ्ळी थंय तांकां केलो पटी तांणी सुमार जाणां वटू घंटे कटल्यान बसचे तांकां पुरो तांगेलें मिशन आनी एक्सप्लेन करचें जाल्यार तांकां
तितल्या डोनेशनांनी मेळचे ना आशिल्लें. बारी 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 हूण जण केलो जणांनी मात्र तांकां दुड्ड दिवचें आशिल्लें. पळयलें तांणी मागीर कानपुरांतूय राबून तांगे तितले काय मागीर सक्सेस मेळ्ळी. तशी मागीर 2 म्हयने वापास कानपुरा राबून तांणी वापास वृंदावन आयली ती. वृंदावनांत वापास ಸ್ವಲ್ಪ काळ राबून वापास तांकां विचार आयलो मुंबय वापास बॉम्बे येवचें. तेन्ना तांणी वापास आचार्य प्रभाकराक आनी कॉन्टॅक्टांनी करून वापास तांणी बॉम्बे येतात. तेन्ना आचार्य प्रभाकर आसा पळय तो तागेले एक फ्रेंडाक कशी पुणी कन्विन्स करता आणि अभयाक एव्हरी संडे भगवद्गीताचे क्लासेस दिवची तशी तो एक जाग तांणी एक अरेंज करता ती. अभय ते एक्सेप्ट करता एव्हरी मंथ तांगेले सांजवाच वेळार पळय एक क्लास आनी घेवचे ते अभय स्वीकार करता. ताजे नंतरय कोणें अभयाक आपयल्यार पळय काही प्रचार करता की लेक्चर दिवका तांणी वचचें आशिल्लें अभयान बॉम्बे वापस आयले नंतर. तेन्ना केलो एक वेळार तांणी 1 वीक कंप्लीट एक वीक पळय तांणी विष्णू देवस्थानांत राबून थंय तांणी एव्हरी इवनिंग सांजवाच वेळार पळय लेक्चर दिलेलें आशिल्लें अभयान. जाल्यार अभयान पळयलेलें इतले लेक्चर आनी दिवन लोकांक तितले काय आयकतात लायक करून तांगे लेक्चरान पळय पुरा जाणां एकदम लायक करून तांणी आयकुचें. जाल्यार केलो पटी आमी सांगतात पळय देवान 2 कान कसाला दिला. एक कानांतून आयकुचें विंगड कानांतून भायर काडचें. ते लोक तशी आयकतात लायक करून जाल्यार मन आकसांनी व्हरना ती तांगेल्यान तूं चेंज कांय ना आशी तशी भगवद्गीता एज इट इज आमी एज इट इज कांय चेंज ना आमकां. ते अभयाक चिके तेन्ना बेजार जालो त्या इतल्यांनी करता जाल्यार हांकां काही आमकां प्रचार केले केले नंतर आमकां काही सक्सेस मेळना म्हणून तांणी आलोचन करता आशिल्ली. तेन्ना तांगेल मनान एक सहज एक विचार आयलो हांव दिल्लीन तूं प्रचार केला कानपुरान प्रचार केला हांव वृंदावना प्रचार करता हांव बॉम्बेन प्रचार करता तशीच म्हाका दिसता हांव बेळगांवां तूं वेस्टर्न कंट्रीसा वचून प्रचार करूं जाता म्हाका तितलो प्रॉब्लेम येवचा येना म्हणून तांणी तशी एक मनान तांगेले एक विचार चलता आशिल्ले. म्हण तांगेलें शिक्षण लायक आशिल्लें न्हय अभयाल क्वॉलिफायड आशिल्ली तांगेलें इंग्लीश लायक आशिल्लें त्या निमित्त तांकां एक कॉन्फिडन्स आशिल्लो म्हगेलें इंग्लीश लायक आशिल्ले निमित्त तांकां एक आशिल्लें इंग्लीश लायक आशिल्ले निमित्त हांव वेस्टर्न कंट्रीसांतूय लायक प्रचार करूं जाता. थंयचे लोकांक मस्त गरज आसा हांगा पुणी आमगेल्या भारतांत पुणी आमी म्हळ्यार मन नाचला रे पळय आमकां देवालें नांव आयकुचें जाता मन नाचला रे पळय आमी आमी नास्तीक आसला रे रस्त्यार आनी आमी आयकत आसता ती देवालें नांव त्या वेस्टर्न कंट्रीसा लोकांक ते एक अनुभव आनी तांकां तो योग ना न्हय तशी निमित्तांनी तांगेले मनान तूं मस्त बेजार जावचें आशिल्लें की वेस्टर्न कंट्रीसा लोकांक कशी आमी कृष्ण भावनामृत दिवचें तेन्ना तांगेले मना विचार आयले तशी. तेन्ना तांणी एक विचार करताची बॅक टू गॉड एंड मॅगझीन हांव आतां फुडें तांणी पळय आमी 9th चॅप्टर फर्स्ट पार्टान तूं पळयलें तांणी बॅक टू गॉड एंड मॅगझीन पळय पोस्टान तांणी वचून तांणी बेळगांवांनी पेटोवन दिवचें आशिल्लें. मध्य मागीर बॅक टू गॉड एंड मॅगझीन बंद जालें वापस प्रिंट केले नंतर तांणी वापस तें एक प्रयत्न स्टार्ट केलो हांव कशी बॅक टू गॉड एंड मॅगझीन वापस वेस्टर्न कंट्रीजांत पेटोवचें
पण ह्या वेळार पळय तांणी एकदम तांगेले एक निश्चय पळय एकदम संकल्प पळय तांगेले एकदम स्ट्रॉंग केलेले आणि तांणी इवन प्लॅन केलें खंयचे कंट्रीन तूं कितले आमी बॅक टू गॉडेड मॅगझीन प्रिंट करून पेटोवका. अमेरिकान तू तांणी प्लॅन केले 10,000 पत्रिका पेटोवका म्हणून. युरोपान तू, अर्जेंटिनान तू, इंग्लंडान तू, हे पुरा तांणी एक मनान तू विचार केलेला. दुड्डू ना, दुड्डू नातला रे पळय तांगेलें विजन मस्त हॉट आशिल्लें अभयालें. त्या विजन हॉट आशिल्ले निमित्त पळय इस्कॉन संस्था आशिल्ली पळय त्या एक तांणी एक स्थापना करूं जाल्लें. बिकॉज ऑलवेज आमी सांगतात न्हय ड्रीम बीग. पळयतना आमी हॉट अप आमी प्लॅन करता. आतां आमी केलो पटी चेडू वागे सांगता ती एक्झामा वेळार पळय तुम्ही तुम्ही प्रयत्न करता तुमकां 80% 90% येवका म्हणून. त्या तितले प्रयत्न करतना ऍटलीस्ट 75-80 पूण येता. 90 तुम्ही प्रयत्न केला तुमकां 80 मेळटा. तशींच अभयान तांगेल त्या प्रायरी 60-61 प्रायर तांगेल विजन हॉट आशिल्लें. केल्यार हॉट काम करता म्हणून तांणी इवन चिल्ला दुड्डू नातील वेळार हे पळय राबू जाग ना, चिल्लान कास ना जाल्यार तांगेल प्लॅनिंग कसं म्हळ्यार अमेरिकान तूं 10,000 पत्रिका डिस्ट्रीब्यूट करतालो बॅक टू गॉडेड मॅगझिनान. इंग्लंडान तूं 10,000 दिवचे. अर्जेंटिनान तूं 500 कॉपी दिवचे. ह्या परत तांगेल त्या वेळार एक हॉट मिशन आशिल्लें. आलोचना आशिल्ली तांगेली. जाल्यार तांकां गोत आशिल्लें करता जाल्यार भारी कश्ट तांतूं तांकां सक्सेस मेळचें भारी पूण आशिल्लें. म्हळ्यार हांगा लोकांक तितलें आध्यात्मीक जिवनांत तितलें इंट्रस्ट ना आशिल्लो. हांगा तांणी पळयलेलें आशिल्लें लोक कशी आध्यात्मीक जिवनाक तांणी इंट्रस्ट घेयन अशी वेस्टर्न कंट्रीजाक कशी फॉलो करताची. तांतूल एक उदाहरण तांकां मेळटा कशी एक भागवत सप्तांत पळय भागवत सप्तांत आतां आमी पळयतात न्हय कितले भागवत सप्तांत आमी पळयतात ती कशी तांणी मायावादी फिलॉसॉफी भगवत गीता तांणी ट्रान्सलेशन पुरो मायावादी फिलॉसॉफी करताची. निर्विशेषवादी फिलॉसॉफीन तांणी ट्रान्सलेट करताची. आतांय अशी तेन्नाय आशिल्ली ती लोक आतांय आसाची काही चेंज कांय ना. तांतूल एक तांणी मायावादी फिलॉसॉफी तांणी आयकतात तांगेल फ्रेंड्सान तांगेल फ्रेंडाल तोंडार राखून कशी तांणी मायावादी फिलॉसॉफी करतात. इमिडिएटली तांणी एक लेटर तांकां बरोवन दिलेलें आशिल्लें. म्हळ्यार तांकां इतले कश्ट जावचे आशिल्ले की भगवत गीताच्या प्रचार प्रॉपर प्रचार एक्चुअल तांकां त्या श्लोक कसो नाशिल्लो पळय ताचो एक्चुअल मिनिंगात प्रचार जावका कोणेय मायावादी फिलॉसॉफी निर्विशेषवादी फिलॉसॉफीन प्रचार करता पळय तांणी तांकां बेजार जावचें आशिल्लें. आनी बेजार आमकां केलो पटी पळय केलो पण आमकां मस्त सकाळान तूं बेजार जातात बट आमी एक्शन घेयना ती. आम्ही तशी बैसून आसता ती. जाल्यार अभय तशी न्हय तांणी इमिडिएटली ताचे ते मुख्य आयोजक आशिल्ले पळय मिस्टर रतनसिंह म्हणून रतनसिंग तांणी इमिडिएटली लेटर बरयलें आशिल्लें की तुमी भगवत गीता आनी भागवता मताकून दूर तुमी जायात. तुमगेल काम नाही आहे तुम्ही प्रचार आणि करते तुम्ही रॉंग प्रचार करता ती अशी प्रचार करू नये म्हणून त्यांनी इमिडिएटली लेटर बरयलेलें. तांकां गोत आशिल्लें लेटरात तितले कांय उपयोग जायना जाल्यार एक तांणी एक म्हळ्यार तितलो म्हणटा तांकां एक भगवत गीता आनी भागवता मदीं इतलें कन्विक्शन आशिल्लें कोणेय दुष्प्रचार केला रे पळय तांकां आवड नाशिल्लें. तितलो म्हणटा तांणी लायक करून ते एक स्टडी केलेलो आशिल्लो भगवत गीताचेर आनी भागवतमाचेर. तांणी अभयान लेटर बरयलेलें आशिल्लें तांणी तितलें एक वॉर्निंग आनी दिवन आशिल्लें दिलेलें की हांव पुलिसाक आनी सांगता तुमी अशी केल्यार आनी पुरो जाल्यार काय फरक कोणाकय पडना आशिल्लो पळय तितलें आतां इतलो व्हड आमगेलो भारत देश कितले लोक आसताची कोण कोणाक आमी सांगयत तितलें पॉसिबल ना पुरा जाणांक सांगचें. जाल्यार हांणी सांगले नंतर सुमार जाण अशी भागवत कथा आनी चलता आशिल्ले आनी आनी हांगेले प्रयत्न चलता आशिल्ले अभयाले कशें आमी आमगे बॅक टू गॉडेड मॅगझिना पाश्चात्य देशाक कशी प्रचार करचे सायमल्टेनियसली दोन्ही चलता आशिल्ले. एक कडेन भागवत सप्त चलता आशिल्ली जी कोण मायावादी आनी निर्विशेषवादी प्रचार करता ती आनी एक कडेन अभय तांगेल मॅगझीन कशी सक्सेस करचे तें ओटू तांणी करता आशिल्ली ती. तशी एक वेळा तांणी मागीर एक संकल्प करून एक चिके मन घट्टी करून पळय
तांणी नेहरूक तेन्ना आमगेलो तो प्रायम मिनिस्टर नेहरू आशिल्ली तांकां तांणी एक लेटर बरोवन दिलेलें. ताजे फुडें आमी एक लास्ट टायम महात्मा गांधीक वरकेन तांणी लेटर बरयलेलें. कसं म्हळ्यार हेंच पुरो आहा की कशी आजकालचे यंगस्टर्स आसत पळय आमगे यंग जनरेशन आसत पळय कशी तांणी आमगेले कल्चर सोडून वेस्टर्न कल्चर आमी एक्सेप्ट करता ती ते जाल्यार तुमी म्हाका सहायता करका तांणी नेहरूक लेटर तशी बरयलें तुमी म्हाका सहायता करका नाल्यार तुमगेले इतले लायक प्रायम मिनिस्टर जावन तुमकां कसं उपयोग तुमी आध्यात्मिक जिवनान तुमी इंट्रस्ट घेना जाल्यार कसं उपयोग तुमगेले प्रायम मिनिस्टर जावन त्या पुरो तांणी तशी लेटर बरयलेलें आशिल्लें. जाल्यार महात्मा गांधीक तांणी लेटर बरयलेलें तशीच तांणी नेहरूक तांणी लेटर बरयलें जाल्यार महात्मा गांधीनी तांकां रिप्लाय करनी आनी नेहरूने रिप्लाय करनी. नेहरू एक्चुअली तांगे लायक तांगे फॅमिली तू लायक तांगे गुर्त आशिल्लें म्हळ्यार इतलें चड गुर्त न्ही कितें म्हळ्यार 1930 आनी 1940 मध्ये तांगेले प्रयाग फार्मसी म्हणून अलाहाबाद आशिल्लें पळय थंय दाखून तांगेले नेहरू फॅमिली दाखून पळय थंय दाखून तांगेले फार्मसी दाखून वखद तांणी घेवचें आशिल्लें. त्या निमित्त तांगेले एक नेहरू फॅमिली वटूचे एक येदेशे कॉन्टॅक्ट आशिल्ले म्हणून तांकां एक आस आशिल्ली के ओके थोडे पुणे कॉन्टॅक्ट आसना भविष्यात तांणी रिप्लाय करूं पुरो ती पण जाल्यार गांधी नाही केन्ना रिप्लाय करनी आनी नेरून वर्केन केन्ना तांकां रिप्लाय करनी तांगे लेटराचेर. तशी मागीर अभय तशी बॉम्बेन तूं ಸ್ವಲ್ಪ काळ अशी तांणी हांग रावचें कोणाल ह्या घरकड रावचें की हांगेल थंय रावचें की थंय रावचें की केन्ना देवस्थानां रावचें की तें चलता आशिल्लें तांगेल थंय बॉम्बेन तूं. तशीच 1958 पळय तांगेल एक गुर्ताज आशिल्ली जी हरवंश लाल म्हणून त्या हरवंश लालान एक पटी फुडें केन्ना की अभयाक सांगिल्लें आशिल्लें तुमकां केन्नाय कसं कश्ट आसल्यार पळय म्हाका सांगा ती जाल्यार पळय हांव तुमकां हेल्प करता म्हणून तांणी अभयाक सांगिल्लें आशिल्लें फुडें त्या अभयाक उडगास आयलो तेन्ना अभयान प्रयत्न कर न्हू कशी पूण निमगुणांनी करून पळय त्या हरवंश लाला तांणी एड्रेसांनी काणू तांकां मेळू पावली ती अभय तेन्ना तांकां कळ्ळें हरवंश लाल ना थंय घरकड ना म्हणून तांकां कळ्ळें तो वेस्टर्न कंट्री चमकला पाश्चात्य देशात चमकला म्हणून तांकां कळ्ळें. आतां मग तांगेले अभयाल मेंटॅलिटी कळता कशें म्हणून हांगाच फुडें तांणी त्या मायावादी फिलॉसॉफी लेक्चर दिता तांकां एक लेटर बरयलें की तुमी रॉंग प्रचार कर नाकात म्हण इमिडिएटली तांणी लेटर बरयलें. हांगा तांकां कशी कळ्ळें पळय हरवंश लाल वेस्टर्न कंट्रीजा चमकला म्हणून इमिडिएटली तांणी वापस एक तांकां एक लेटर बरयलें हरवंश लालाक कसं म्हणू तुम्ही वेस्टर्न कंट्रीजा वतात नव्हे चमकलात नव्हे थंय तुम्ही आमगेले आमगे इंडियन संस्कृती भारतीय संस्कृतीत प्रचार कराची गीतात प्रचार कराची भगवद्गीतात प्रचार कराची आणि तांकां एक लेटर बरोवन दिलेलें. आतां एड्रेस तांकां खंय दाखोवन मेळ्ळें त्या लिलामृतान बरयलेलें ना जाल्यार एक सांगचे तांगेली उमेद कितली एक तांगेले एक कितलो मनान कितले स्ट्रॉंग एक तांगेले हें आशिल्लें प्रचार करच्याक तांणी भोंवता आसलीची हरवंशलाल तांणी काय एक कडेन वचन न्ही तांणी भोंवता आसली मग तो त्यावेळी तांकां लेटर ते मेळ्ळी जाल्यार एक हांणी एक प्रयत्न करचे आशिल्ले खंय तांकां एक स्मॉल एक सांची जे मेळ्ळ्यार पळय तांतूं तांणी एक ट्राय करचे तांणी एक स्वभाव आशिल्लो अभयाला स्पेशली कृष्ण भावनामृता प्रचारा खातीर तेन्ना तेन्ना मागीर अभय बॉम्बेन तूं प्रचार करता तांणी तांगे प्रयत्न चालू आशिल्ले तेन्ना तांगेली एक गुरुबाई आशिल्ली ती अभयाला कृपा सिंधू म्हणून तेन्ना तांणी तांगेल्या त्या गुरुबायला चमकलीची गॉड ब्रदराला कृपा सिंधूला चमकलीची आणि तांगेला मागीर तांणी सहायता मागू गेली ती की म्हाका तुमी प्रचाराक म्हाका सहाय करात म्हणून तेन्ना तो कृपा सिंधू पळय
त्यांनी तांका एक उद्योगपती, एक लायक एक बिझनेसमॅन कोण म्हणारी हेमराज खंडेलवाल तांगे लोटू तांका गुर्त करेल त्यांनी गुर्त केल्यानंतर त्यांनी हेमराजाक सांगितलं आशिल्लें हेमराज खंडेलवाल तो बिझनेसमॅन आशिल्लो पळय तांकां तांणी सांगता ती कोण कृपा सिंधू अब एक लायक डिवोटी एक भक्त लायक तो आणि तो तागेले एक मिशन असं पाश्चात्य देशांत वेस्टर्न कंट्रीज वचून प्रचार करचे जाल्यार तागेलो दुड्डू ना रातच्या जाग ना तुमगेला तुम्ही तांकां चिके हेल्प करा ती म्हणून कृपा सिंधून पळय त्या हेमराज खंडेलवालाक सांगिल्लें जाल्यार ताणें कांय तांकां हेल्प करनी अभयाक तेन्ना कृपा सिंधून सांगलें हट ना चलो हांण हेल्प करनी ना हांव तुका एक आनी एक लीड दिता सोर्स दिता तेन्ना कृपा सिंधू बॉम्बेन तूं एक गवडी मठान तूं एक साहित्य केल्लें आशिल्लें एक सिंधिया स्टीमशीप लायन्सान तेन्ना कृपा सिंधू सांगता हांव तुका तांगेला व्हरता तांणी आमकां गौडये मठान तूं साहित्य केल्लें आशिल्लें भविश्यात तांणी तुमकां हेल्प करूं पुरो ती आनी सिंधिया स्टीमशीप लायन्साचे ओनर आसा पळय सुमती मोरारजी म्हणून आसा ती बायल मनीशी तूं कशी पूण तांकां मेळचे प्रयत्न कर म्हणून कृपा सिंधू तांकां अभयाक सांगता ती तेन्ना अभय मस्त प्रयास करता प्रयत्न करता सुमती मोरारजीक मेळूक जाल्यार कितले प्रयोजन केले नंतर पळय तांकां मेळूं जायना प्रयत्न केले नंतर मेळूं जायना सुमती मोरारजीक जाल्यार सुमती मोरारजीक मेळूं जायना जाल्यार पळय त्या सिंधिया स्टीमशीप लायन्साचे डेप्युटी मॅनेजर आशिल्ले पळय तांकां मेळूं चान्स मेळटा अभयाक तेन्ना तांकां मेळटात तांणी आणि तांगेल पुरा योजना सांगता ती अभय की म्हाका कशी म्हगेले एक मिशन आसा कशी वेस्टर्न कंट्रीज वचून म्हाका प्रचार करता तशें तुमी म्हाका हेल्प करा ती तुम्ही म्हाका साहित्य करता आमी आमगे संस्कृती आमी पाश्चात्य देशाक व्हरता ती आनी तागेले पुरो एक ब्लू प्रिंट एक प्रोजेक्ट सांगता ती अभय तांकां तेन्ना तो डेप्युटी मॅनेजर आशिल्लो पळय तो आयकता आनी मागीर हा म्हणून सांगता अभयाक की ओके हांव तुका हेल्प करता म्हणून तो सांगता अभयाक आनी सांगता तुमगेले खर्चच पळय हांगा दाखोवन भारतान दाखोवन तुमकां खंय वचका जाल्यार पाश्चात्य देशांत वचका जाल्यार पळय तुमगेले खर्चच पळय हांव 50% तुमकां डिस्कावंट दिता 50% तुम्ही मात्र कसन करता म्हणारी पासपोर्ट आणि थंय दाखवून एक स्पॉन्सरशिप तुम्ही अरेंज करता खंय वचका जाल्यार पळय तुम्ही त्या एक दोन वस्तू तुम्ही अरेंज कराची आणि 50% तुमगेल खर्चाचे तुम्ही अरेंज करा ती हांव तुमकां सोडता वेस्टर्न कंट्रीज म्हणून सांगता आमगेला शिप्पान तूं तेन्ना अभय पळय तांणी मस्त प्रयत्न करता तांगेले पासपोर्टा खातीर जाल्यार पासपोर्ट जायना आणि ते 50% दुड्डू जावपा ना खर्चो ते दुड्डू ओट्टू करच्या खातीर तांणी मस्त प्रयत्न करतात जाल्यार तांकां दुड्डूय तांकां ओट्टू करूं जायना आनी पासपोर्ट वर्क तांगे जायना त्या वेळार तेन्ना मागीर हें एक लायक एक तांगेली एक ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली पळय वेस्टर्न कंट्रीज वचच्याक त्या तांगेले एक ऑपॉर्च्युनिटी वापस तांगेले हाता दाखोवन वता आतां तेन्ना तांणी आलोचन केल्लें आतां तांणी कशी वृंदावन सोड तांकां ऑलमोस्ट लायक 2 वर्स जायत आयल्या
बॉम्बे तू कानपूर अंतानी पुरा वचून 2 वर्ष ऑलमोस्ट जालेले 1956 दाखवून तेतना तांणी लेखले हांव 2 वर्ष पुढे खंय आशिल्लो पळय वृंदावनान तू दिल्ली दाखवून 2 वर्ष पुढे येतात मिगेल कसन परिस्थिती आशिल्ली पळय 2 वर्ष नंतर आत्ता वरकेन मिगेल तीच परिस्थितीन कांय सुधार जायनी जलारी तांगेल मन एक आलोचना येईल कसन म्हणारी कदाचित कृष्णाल प्लॅन असेल पळय तसं की विंगड प्लॅन असताले म्हणून तांगेल मन एक विचार आयल तशीची तांगेल अपास तांगेल गुरु महाराज असेल पळय भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांगेल उत्र तांका उडगास आयलो की प्रयत्न कर का आम्ही आमगेल्या प्रयत्नांत कसं नाही हुण करच्या नज प्रामाणिकपणान आम्ही आमगे प्रयत्न कर का कष्ट काढ का तेन्ना आमकां कृष्णाले दय चैतन्य महाप्रभू दय आमकां पळय खंडीत मेळटा म्हणून तांगेले गुरु महाराज उतर तांकां पाच उडगास येता तशीच तांणी लेखता ती हांव इतले कश्ट काडून म्हाका सक्सेस मेळना म्हणून मेळना ताजी मागची पळय देवाल कसन की एक व्हड एक प्लॅनिंग आसताले तशी तांणी कृष्णाल एक प्लॅनिंग आसताले म्हणून तशी तांणी लेखता ती अभय तशी जावन मागीर तांणी वापस एक प्रयत्न करचे स्टार्ट करतात मुखार तांणी कसन करताली ती ते आमी नेक्स्ट सॅटर्डे पळोवया ते जाताले पार्ट 3 जाताले म्हळ्यार एक चॅप्टर मस्त व्हड ते पार्ट 1 आणि पार्ट 2 आज आम्ही कैद केला पार्ट 2 कैद केला नेक्स्ट सॅटर्डे आम्ही 9th चॅप्टराचे पार्ट 3 घेऊन चॅप्टर 9 आम्ही कैद करूया हरे कृष्णा कसं नाही चूक जाला रे कसं नाही तुमकां तू लायक दिसना आवडना जाला रे कसं नाही चूक जाला रे म्हाका क्षम कर का आणि कसं नाही तू लायक मेसेज तुमकां मेळ्ळार पळय आतां आमगे गुरु महाराजान आनी देवाल कृपा म्हणून